नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. कला अकादमीत लायटीचे काण खंय मनशाच्या चुकीन न्ही. तंत्रीक बिगाड. कलाकारान आपले नाव घेतला फक्त बदनामी. आपले बदनामीची सुपारी. मंत्री गोविंदाची जाप. चोवीस वरात रस्त्यार 3 जीव गेले. पाडी कुंकळे बसीच्या धपक्यान 2 सोंपले. बस ड्रायव्हर ताब्यांत. हरवळ्यात 2 स्कूटरींचो ॲक्सिडेंट. एकलो गेलो. नॅशनल हेराल्डाच्या केशीत सोनिया राहुलाचेर ईडीचे चार्जशीट. काँग्रेस देशभर रस्त्यार. ईडी मुखार निदर्शनां. हे वटेन बीजेपीचे शक्ती प्रदर्शन. काँग्रेसीन खंय देशाक लुटलो. कुर्का बांबोळे हॉटेल प्रोजेक्टा विशीं जाप विचारूंक आरजीपीचो टीसीपीचेर मोर्चा. अधिकाऱ्यांची खंय दादागिरी. सरकार खंय गोंय सोंपोवंक उठला. आरजी आक्रमक. गोंयांत जनसंख्येत असंतुलन वाडटा. क्रिस्तांवांचो आंकडो जाता उणो. मुस्लिमांच्या संख्येत बरीच वाड. विश्व हिंदू परिशदेचो दावो. आनी सोनशे सुर्ला मायनिंग पिटांतलें उदक पंप करून शेतकारांक उदका पुरवण करपी पायपलायनीक परत उजो. शेतकार म्हणटा कोण तरी मुद्दम करता घातपाताचो दुबाव. खबरो विस्तारान. कला अकादमीच्या नांवान कलाकारांनी आपल्या बदनामीची सुपारी घेतल्या कशी दिसता. कला संस्कृती मंत्री गोविंद उलयला. कला अकादमीत पोंक्षेच्या नाटकाच्या प्रयोगा वेळार लायटी पिकपिकल्यो त्यो खंय मनशाच्या चुकीन न्ही. तंत्रीक बिगाड. टॅक्निशियनान यत्न केले मात जाग्यार पडल्यो ना. सावंडाचो इशू नाशिल्लो. मेंबर सेक्रेटरीकडच्यान खंय रिपोर्ट मागला. शरद पोंक्षे प्रकरणाचेर कला आनी संस्कृती मंत्री म्हणटा टेक्निकल फॉल्ट आशिल्लो मात प्रकरण पळयल्यार आपल्याक टार्गेट करपाचें कारस्थान. शरद पोंक्षे साहेब, तुम्ही गैर बोललात त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. हो फक्त एक टेक्निकल एरर आशिल्लो. इट इज नॉट अ ह्युमन एरर. हेच तुमकां आमच्या मुखार सांगपाचें आसा. टेक्निकल टीम किंवा टेक्निकल स्टाफ कोणूच नाशिल्लो ही अत्यंत चुकीची गोष्ट जावन आसा. ताणें जें म्हणिल्लें जें आसात आमी कला अकादमीचो सावंड वापरना हें अत्यंत चुकीचें विधान जावन आसा. हेजो अर्थ आमचे कडेन कॉलर मायकूय आसा, बाकी सगळें आसा, बट दे हॅव यूज्ड देअर ओन. आणि 90% ऑफ द प्रोडक्शन युजींग देअर ओन कॉलर मायक सो दॅट दे आर फॅमिलियर विथ दॅट सिस्टम. आणि म्हणूनच 2 गोष्टी तांच्यान जे म्हणिल्ले आसात आनी आमचेर जे एलिगेशन जे आसात ते फॉल्स आसात. म्हजे टेक्निकल जे भुरगे जे आसात दोनी आशिल्ले तांकां हांवें तुमच्या मुखार हाडिल्ले आसात. म्हळ्यार एक गोष्ट चुकीची माहिती ताणें दिली. एक गोष्ट आमी सावंड सिस्टम तेंचो वापरलो म्हणून सावंड सिस्टम आणि लायट हे टेक्निशियन ना म्हणून टेक्निशियन तुमच्या मुखार उबो केलो मरे. हां, दॅट मिन्स फटिंगपणाच्यो गोश्टी न्ही रे. तुमी तो बायट कोणी दिला पळय न्ही ताजे बाद तुमी पत्रकार मग ते बारीक विचार करा. म्हाका एक सांग भया, कला संस्कृतीक मंत्रीचें नांव एक मनीस घेता दॅट मिन्स ताका कितले नेगेटिव्ह फिडींग जालां ओन्ली टू मलायन द इमेज ऑफ द गोविंद गावडे. ह्या प्रश्नाचें उत्तर रिपोर्टरांनी दिवपाची गरज आसा. डेफिनेटली हे सिद्ध जालां न्ही रे. अरे 2 मिनटाचो अरे डेफिनेटली जालो न्ही. अरे ज्या तरेन तो व्हिडिओचेर उलयला म्हाका एक सांगया, टेक्निकल गोष्टी केदें व्हडलें सावंड मॅनेजमेंट सुद्दां जर आसलें तर टेक्निकल गोष्टी तांच्या हातान आसा हो सादो प्रश्न आसा. मागीर अरे म्हाज्या विरुद्ध सुपारी घेतिल्ली आहा ह्या लोकांनी. हांव डायरेक्ट सांगता हे आयज आनी न्ही. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळयेकार. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत रस्तो अपघातांत 3 जाण सोंपले. पाडी कुंकळे बशीचो धपको लागून 38 वर्सांचो दिलीप वेळीप आनी 27 वर्सांच्या संदेश गांवकाराक मरण. बुधवारा राती गजाल.
इंटरस्टेट बस ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला म्हणून कळटा. मजगती राती हरवळ्यांत 2 स्कुटरींचो ॲक्सिडेंट, एकलो गेलो. काणकोण ते मडगांव हायवेचेर पाडी हांगा आमी पळयता हें शार्प टर्न आसा आनी ह्या शार्प टर्नाचेर राती एक्सिडेंट जालो. हो एक्सिडेंट वॉल्वो बस आनीक स्कुटर हेजे मदीं जालो आनी ह्या एक्सिडेंटा भितर गोकुळ्ळे ह्या गांवांतले दिलीप वेळीप आनी संदेश गांवकर हे 2 जाण भुरगीं सोंपले. हो शार्प टर्नाचेर हेजे पयलीं खूब जाण एक्सिडेंट जाल्ले आसात आनी खूब बळी गेल्ले आसात. रस्तो अरुंद आशिल्ल्या कारणान हो एक्सिडेंट जातात असो ह्या थळाव्या लोकांचो आरोप आसा. ह्या कुंकळ्ळी पुलीस स्टेशनान ह्या एक्सिडेंटा भितर जो ड्रायव्हर आशिल्लो बसीचो वॉल्वो बसीचो ताका सद्या अरेस्ट केल्लो आसा. स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार. काल हरवळ्या सुपाची पूड साखळे हांगासर होणा साखळे ह्या मेन रस्त्याचेर शिवशक्ती पेट्रोल पंपाच्या लागीं एक एक्सिडंट जाला आनी त्या एक्सिडंटाच्या भितर एक मनशाचें मरण आयलें आनी ह्या हितून अशी म्हायती मेळटा की 2 टू व्हिलरी हेंच्या भितर एक्सिडंट जाल्ले आनी एकट्याक संदीप गावडे म्हणून ह्या 46 वर्साच्या मनशाक मरण आयिल्लें आहा. तो अशें म्हायतीनुसार सांगता की तो साखळेच्यान फोंड्याच्या दिशेन वयतालो आनी फुडसून जी एक्टिवा येतली ती एक्टिवा आनी त्याच्या भितर समोरासमोर एक्सिडंट जावन ह्या हितून ताका जो डिवो जो चलयतालो ताका जागेचेरूच मरण आयलें अशी म्हायती मेळटा. जाचो डॅथ जाला त्याच्या रिलेटिव्जांनी कंप्लेंट दिल्या त्याच्या बद्दल बिचोली पुलीस तपास करून फुडें चवकशी करिता. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. कुर्का बांबोळीत सुरू आशिल्ल्या एका हॉटेल प्रोजेक्टाच्या चवकशी विशीं जाप विचारूंक RGP-TCP कचेरे मुखार अधिकाऱ्यांची दादागिरी जाय तशें वागतात, इशू सुटनात म्हणून आमदार विरेशाचो आरोप. सरकार गोंय सोंपोवंक उठला, मनोज उलयलो. RGTCP अधिकाऱ्यांचेर कारवाय मागता. कुर्का बांबोळे बेकायदेशीर बांदकाम चलता म्हणून RGP बोळ घालता. बोळा उपरांत TCP अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली. एका हॉटेलाचो खंय हो प्रोजेक्ट. चवकशी विशीं जाप विचारूंक RGP-TCPच्या कचेरे मुखार. काल इन्स्पेक्शन जालें. ओके, ते इन्स्पेक्शन फूल जालें, कंप्लीट जालें ना. मेजरमेंट करना तो तुमी जाप दिनासतना तुमी कशें भायर सरले? तुवें ते मेजरमेंट घेतला काय ना? हांव म्हाजो कितें करता न्ही, म्हाजो रिपोर्ट कितें आसा पळय म्हाजें म्हाका प्रश्न विचारपाक जाय कितें की तुवें तो मेजरमेंट घेतला काय ना? हांव म्हाजो रिपोर्ट टोटल कितें आसा पळय म्हाज्या हायर ऑफिसराक सांगता आनी मागीर तुका हांव सगळें दिता. हांव तुज्या सगळ्या आन्सरां दिता. एस ऑर नो तुवें ते वीथ मेजर केलें. आन्सर एस ऑर नोय म्हणपाक रेडी ना. म्हटल्यार दिल्लीचे बॉल्सान मरे दिल्लीचे भरला, बॉल्सांनी भरल्या म्हणून अशें करता. बरोंक नासलें न्हू जाल्यार एस नाल नो सांगतलो. रिपोर्ट दितलो केन्ना रिपोर्ट दितलो तोय आन्सर ना ताजे कडेन. आनी हे जेन्ना तो दिवकर बाबा हो दिवकर जो आसा पळय हो दिवकर ह्या दिवकरान अप्रुवल दिल्ली आसा सगळें. हेणें अप्रुवल दिला सगळें. तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, लोकांची सेवा करपाक आसा ना की दिल्लीकारांची सेवा करपाक. ह्या ऑफिसरांक लागून भियात ना. ज्या परशुराम भूंय म्हणटा हो BJP सरकार आनी थंय परशुरामाचो पुतळो बांदून दवरिल्लो आसा, कोणाक कासिनो दाखयता. हेंकां भिरात ना. ज्या परशुरामान मागले की हो आमकां ही जमीन जाय म्हणून, ही जमीन तयार जावपाक जाय म्हणून, कितें नांवां घेता तुमी? देवाची नांवां घेता आनी देवाक फोटयता, देवाची जमीन काबार करता, गोंय सोंपयता तुमी. ह्या ऑफिसरांचो आनी ह्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जी ऑफिसर हांगा येयल्ली तेजो, ह्या पुलिसांचो ज्या आमदाराक गेट बंद करून तेंच्यांनी भायर घातलेलो आसा आनी ह्या निशेधान हांव जमनीर सकयल बसता ह्या ऑफिसा भायर. हो निशेध आसा म्हाजो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या जनसंख्येत असंतुलन वाडटा. हाचो परिणाम सामाजीक आनी राजकीय स्थिरतेचेर जावं येता. विश्व हिंदू परिशदेचो दावो. गोंयच्या राज्यपालान केल्या भाशणाचो संदर्भ दितना गोंयांत क्रिस्तांवांचो आंकडो कमी जातना मुस्लिमांची संख्या बरीच वाडिल्ल्याचो दावो विश्व हिंदू परिशदेचो महामंत्री मिलिंद परांदेन केला. गोवा के दृष्टि से जो एक पूर्ण देश भर में भी समस्या है, हिंदू जनसंख्या में असंतुलन की जो हिंदू अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा संकट है. और कुछ माह पहले यहाँ के ऑनरेबल गवर्नर जो है इन्होंने भी इस बात का उल्लेख अपने भाषण में किया था कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन में परसेंटेज है ईसाइयों का बहुत बड़े प्रमाण में कम हो गया है. और उसका एक साइमल्टेनियस दूसरा जो कारण या परिणाम या जो भी है वह यह दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों का परसेंटेज यहाँ पर पॉपुलेशन का बहुत बढ़ गया है.
जो एक चर्चा सामने आ रही है कि लोगों को, मुस्लिम समुदाय जो बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको सिस्टमैटिकली कई विधानसभाओं में सेटल करने का योजनाबद्ध प्रयत्न चल रहा है और इसलिए यह बहुत चिंता का विषय है। और कहां पर भी हिंदू जनसंख्या में असंतुलन रहा है वो देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो मैं शासन प्रशासन का निश्चित रूप से इसके तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मजगती वक्फ अमेंडमेंट बिलाक जावपी विरोधाच्या नावान पश्चिम बंगालात हिंदूक टार्गेट करून अत्याचार चल्ल्यात। हिवसे आड 19 एप्रिलाक जिल्लो पावण्यार निषेध करून पश्चिम बंगालात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करतले म्हण परांडे सांगता। वक्फ के जो अमेंडमेंट बिल आया है सर, तो उसके विरुद्ध पश्चिम बंगाल में अभी बहुत बड़े प्रमाण में हिंसा हो रही है। वक्फ का निमित्त करके हिंदू विरोधी हिंसा की जा रही है कि जिसका कोई स्थान नहीं है और विश्व हिंदू परिषद एक हिंदू संगठन इस नाते इसी आक्रोश को सबके सामने रखने के लिए हमने 19 तारीख को 19 अप्रैल को देश के सभी जिला स्थानों के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशंस, धरना, प्रदर्शन ये करने का निश्चय किया है और हम हर जिले में कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया का उनको हम एक ये करने वाले, निवेदन करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में शीघ्रातिशीघ्र यह राष्ट्रपती शासन लगना चाहिए। प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे। घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस, घरा घरांनी पंचामृता। कृपा हेयर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। शेकड्यांनी कोटींच्या नॅशनल हेराल्डाच्या स्कॅमाच्या केशीत सोनिया राहुलाचेर ईडीचें चार्जशीट। फुर्योज काँग्रेस देशभर रस्त्यार, काँग्रेसवाल्यांचे ईडी मुखार निदर्शनां, हे वटेन बीजेपीचें शक्ती प्रदर्शन। काँग्रेसीन खंय देशाक लुटलो, चोर मचाये शोर म्हणून काँग्रेसवाल्यांचेर फोग। काँग्रेसवाल्यांनी खंय आपल्या फुडारा आड निदर्शनां करचीं। कोट्यांनी रुपयांच्या नॅशनल हेराल्डाच्या केशीत काँग्रेसीच्या राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी आड ईडीन आरोपपत्र दाखल केला। काँग्रेसीची वचत थंय ईडी आड निदर्शनां। आज दिस इज अगेन्स्ट द ऑपोजिशन आणि जेन्ना ऑपोजिशनाचो आवाज बंद करपाक देशभर एक प्रयत्न जाल्लो आसा, फॉल्स केसी घालून ईडी बरी आपोय कॉम्प्रोमाइज करून हे लीडर घेऊन हे बीजेपी दिसता। बीजेपी म्हणटा ईडी आड काँग्रेसीची निदर्शनां म्हळ्यार चोर मचाये शोर। कथीत घोटाळ्यां खातीर बीजेपीन काँग्रेसी आड निदर्शनां करून जाप दिली। व्हडलो जो बोवाळ चल्ला ताजो खरें म्हटल्यार आमी काँग्रेसचो निशेध सदांच करतात, सगळे लोकच करतात, पण तांणी अशें लोकां मदीं वचून दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करचो न्ही। एक तर चोर, तातूंत भितर शिरजोरपणां करची न्ही, आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉंगली कंडेम हें करता। आनी काँग्रेस पार्टीक ताजे थ्रेटनींग जी लँग्वेज पळय जी यूज करता ईडीओ संदर्भान आनी कितें तिजोय बीन निशेध करता। व्हेरी अनफॉर्च्युनेट, दुर्दैवी हें। काँग्रेस एक समजता की ह्या देशातली सगळी प्रॉपर्टी आसा पळय न्ही ती आपल्याली पर्सनल प्रॉपर्टी, आणि नाही ते कायद्याक माननात आणि नाही कोर्ट कचेरी अशें ह्या वरून सिद्ध जाता। आणि आपूण सगळ्या कायद्याच्याहून चड वयर अशें तांकां दिसपाक लागलां। कितें आशिल्लें की केसीन भितर काँग्रेसचे नेते सोनिया गांधी आनी राहुल गांधी हांणी नॅशनल हेराल्ड जो एरिया व्हडले जे प्रकाशक आसा पेपराचे येदे व्हडले ते असोसिएट जर्नल लिमिटेड, त्या हातून भितर गडबड केल्या आणि ती गडबड करून येदी व्हडली वर्थ प्रॉपर्टी 2-2.5 हजार कोटीची प्रॉपर्टी आपल्या पर्सनल नावाचेर करपाचो व्हडलो प्रयत्न केला। काँग्रेसवाल्यांनी खंय आता आपल्याच फुडाऱ्या आड निदर्शनां करची। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
सोनशे सुर्ला मायनिंग पिटांतले उदक पंप करून शेतकारांक उदका पुरवण करपी पायपलायनीक उजो. पायपलायन लासून काबार. सुमार 4.5 कोटींचो प्रकल्प. लाखांनी लुकसाण. शेतकार म्हणटा कोण तरी मुद्दम करता. फाटल्या वर्साय खंय अशेंच कर्म केल्लें. घातपात करतल्यांचेर थळावे कारवाय मागतात. सोनशे सुर्ला शेतकऱ्यांक उदका पुरवण करपी उदकाचे पायपलायनीक उजो. मायनिंग पिटांतले उदक पंप करून शेतकऱ्यांक उदका पुरवण करता ही पायपलायन. लाखांनी लुकसाण जाला. शेतकार म्हणटा कोणी तरी मुद्दाम केला आसूं. अडचणच्या सुमाराक हांगासर काळो दवर दिसपाक लागलो आमकां. म्हणटकूच हांवें ते इंचार्ज संदेश मराठी जो ऑपरेटर आसा ताका हांवें फोन केलो. असो सगळे दवर दिसता येवना. तो येयलो आनी मागीर म्हणपाक कोण आसा तितक्या मनशाक घेवन वयर यो म्हणून आमकां. आनी ते 5 मनीस आसले आनी त्या प्रमाणे हांव धांवत येयलो वयर. पळय जाल्यार सगळो हांगासर उदक पेट्टा हांगासर. फायर ब्रिगेडी ओपन केल्लो आनी टँकर हाडल्या पण टँकरीन हाडून ती कितें केल्या ती आमी हे केल्या कालवार केल्या. पूण ताका आतां सगळे कडेन बुराक पडल्या उज्याच्या कारणान ते लिकेज जाल्ले आसात. आनी ह्या प्रकल्पा बद्दल कोणाक कितें वायट दिसता आनी कित्याक लागून अशें करता ही पयली घटना न्हू. ही जवळ जवळ 3री-4थी घटना. पयली जेन्ना उदक लायलें तेन्ना हांगासर जी पंप हावसा पर्यंत लायन आसा जवळ जवळ 70 लाखांचें नुकसान केल्लें ना. कोणी तरी विघ्न संतोशी मनशान हांगा पायपांक म्हणजे उजो घातला अशें म्हणटा. पूण तो खरे कडेन कळोवंक शकलें ना. पूण प्राथमीक हे पळयत जाल्यार अशें दिसता की कोणी तरी मुद्दम लायला अशें दिसता. पुलीस यंत्रणा जावं आनी कोणी सगळ्यांनी हेजी सकल चौकशी करून अशे घटना ज्यो कोण घडयता तांकां योग्य शासन दिवचें अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा. हे एकदाच न्हू, हेच्या फाटी 2-3 फावटी अशीच गजाल जाल्ली. ह्याच बद्दल स्थानीक आमदार आणि गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यानी पाठपुरावो केल्लो. परत एकदा प्रयत्न करून परत नवी पायपलायन घालपाचे प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांक खंय तरी उदक दिवन शेतांत परत शेतकार येवचे हेचो प्रयत्न केल्लो. आनी पण अशें परत जर नासाडी जर आनी उजो लावन समज जर नासाडी जर जाता जाल्यार ह्या बाबत शेतकऱ्यांनी सुद्धा विचार करचे पडटा की आमी जर हांगा शेतांत जर प्रयत्न करता आनी जर अशें जर विघ्न जाता जाल्यार शेतांत परत वयचें की ना. स्टुडंटा खातीर जाता. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटीची नॅचरल गॅस लायन घालपी गोवा नॅचरल गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आड कागाळ. फुटपाथांचें काम पुराय जाल्या उपरांत कसलीच परवानगी नासतना फुटपाथ खणले म्हणून कागाळ. खणिल्ल्यान खंय मुळाव्यो इन्फ्रा युटिलिटी सुविधा वाट लागल्यो. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला नव्यान तयार केल्लो फुटपाथ गोवा नॅचरल गॅस प्रायव्हेट लिमिटेडान कसलीच परवानगी घेतले बगर गॅस पायपलायन घालपा खातीर फोडलो. सिटी प्रायड पणजी हॉटेला लागीं आशिल्लो हो फुटपाथ फोडला. हो फुटपाथ डिफेक्ट्स लायबिलिटी पिरियडात आसून सध्या त्याची जबाबदारी IPSCDL कडेन आसा. सो एका सायडीन आमी पळयता गेली 4-5 वर्सां जाली आतां स्मार्ट सिटीचे पणजेन ही कामां चालू आहा. स्मार्ट सिटी आमी पळयता वेगळे रोड आमकां कन्स्ट्रक्ट जाल्ले दिसता. थोडे कडेन जे स्मार्ट सिटीचे काम आसा ते कंप्लीट जाले आनी कितले बरे जाल्या तुमी पळोवंक शकता लोकां खातीर. पण एका सायडीन आमी पळयता आज जे आमी येयल्या ते काम स्मार्ट सिटीच्या अंडर एक्चुअली ब्युटिफिकेशन बरे जे फुटपाथ आसा ते स्मार्ट सिटीन करून दिले लोकां खातीर. पण आमी आतां 18 जून रोडाचेर ते आमी पळोवंक शकता की आज हांगा ही फुटपाथ ही गेली 1-2 म्हयन्या पयलीं कंप्लीट जाल्लें हेजें काम आनी परत ते आज फोडलेले आसा. तुमी पळोवंक शकता माय विज्युअल्सान ही जी फुटपाथ आसा ही खंय तरी स्मार्ट सिटी अंडर ही बरी तेंच्यांनी ब्युटिफिकेशन करून ही केल्ली लोकां खातीर चलपा खातीर. पण ही आज फोडलेली आहा की आतां स्मार्ट सिटीन विचारलेलें स्मार्ट सिटीन स्वता हेजेर पुलीस कंप्लेंट केल्ली आहा. जे गॅस पायपलायन जी आसा तेजेर कंप्लेंट केल्ली आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती आतां पणजे पुलीस करता. हो फुटपाथ फोडिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाल्या. हो फुटपाथ खासा डिसेबल्ड लोकां खातीर तयार केल्लो म्हण IPSCDLचो इंजिनियर मुकुंद मळीक सांगता. This has caused several damage to the footpath. They have removed the tactile tiles also, which was put for the physically disabled people. We have said also before also for such activities, for laying the gas line, for the tapping, we have sufficient ducts. We have laid the ducts along our footpath, along our road, whichever road which is taken under smart city requires no digging. So people have asked us, we have not taken any permission from FCDL nor from any authorities to do the excavation, and they have done it illegally. As a result, we have filed a case against Goa Natural Gas Private Limited in Panjim Police Station, and we have asked for a serious action against them. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. अवेळी पावसाचो गोंयच्या शेतकारांक फटको.
मया मिरसांगेच्या लागवडीचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण, रोपां कुसल्यांत, लागिल्ल्या मिरसांगेक पीकचे आदींच गळ लागल्या, पानांकूय कीड लागल्या, लाखांचे लुकसाण म्हूण शेतकार उलयतात. सरकाराचो आदार मागतात. खासा रिपोर्ट. फाटल्या कांय दीस पडिल्ल्या अवकाळी पावसाचो शेतीचेर व्हडा प्रमाणात परिणाम जाला. मये मिरची लागवडीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. रोपे खंय कुसल्यात, लागिल्ली मिरची पिकचे पयलींच गळटा म्हूण शेतकार सांगता. पानांकूय कीड लागल्या, लाखांनी लुकसाण म्हूण शेतकार उलयले. पळय तांबडी दिसता पळय ती सुकल्या उपरांत कंप्लीट काळी पडटा आनी धवी जाता. हे आतां एका झाडाकूय टोटली हें जालें. हे पावस जेन्ना पडला पळय हो आतां फाटल्या दिसांनी 10 दीस जाले पावस पडला पळय तेन्नाच्यान हें आमकां हें जालें चड मोठ्या प्रमाणान हें जाल्लें. ते फर्स्ट टायम जाला न्हू? हे फर्स्ट टायम जाला आनी अशी मिरची फर्स्ट टायमूच जाल्या. नाजाल्यार केन्ना अशी इतली मिरची येना. आतांचे आतां समज एक 20 किलो मिरची काडली जाल्यार भितरली बरी 5 किलो सुद्दां मिरची मेळना. आनी भितरली 50% आहा पळय ती कसल्याच कामाक यूज जायना पळय अशी परिस्थिती आतां ह्या वेळार जाल्ली आसा. कितले जाण सरकार हांगासर आमचे 61 आहा. आमी हांगा मुळा खाजनान आमी वारवे लायता हे शेतान आनी आमकां जवळ जवळ म्हाज्या भुरगेपणान वचून आमी वारवे लायता. पूण अशी मिरसांग केन्नाच जावंक नासली. अंदूच्या वर्सा पळय हे मिरसांगेची हें जालां ते तशी मिरसांग केन्नाच जावंक नासली. आनी आतां कितें जालां आतां सकयल पयलींची मिरसांग आहा पळय ती सगळी अशी कुसून काबार जाल्ली आसा. एका मागाक 10-10, 15-15 एका रोप्याक मिरसांग कुसल्या आनी आमकां इतकी लुकसाण जातली अंदूच्या वर्सा की म्हाका दिसता तिसऱ्या वाट्यान सुद्दां आमकां मिरसांग मेळची ना. जी पावस पडला त्या पावसाच्या उपरांत त्यांची जी कीड कशी जाला ताका आनी ताका लागून शेतकारांची जी गेल्या म्हणजे वार्षिक तांकां 5 लाखाचे वयर उत्पन्न जाता. तर ह्या हेतूसून कमीत कमी तांकां आतां हे 2 लाखाचे 3 लाखाचे अशें उत्पन्न जातलें. आतांच सद्या गोंय सरकारान सांगलें की आत्मनिर्भर आनी शेती कडेन लक्ष दिवचें आनी शेतकारांक परत एकदां वयर काडपाचें सरकारचें नियम चल्लां. पण काही बदलते वातावरण लागून जशें जशें नुकसाण जावपाक लागलें जाल्यार शेतकार सुद्दां शेती कडेन वळलेले शेतकार परत पाट फिरूंक शकता. ह्यो गजाली खंय तरी जावं शकता. स्टुडंटा खातीर दिसता. गोंयांतूय क्रिस्तांवांनी मॉन्डी थर्सडे भक्तिभावान पाळ्ळो. गुड फ्रायडे आदी बिरेस्तारां म्हालगड्याचे पांय धुवन हो दीस मनयतात. जेजूच्या मानवतावादी वागणुकेची याद म्हणून क्रिस्ती धर्मगुरू 12 जाणांचे पांय धुतात. जेजून 12 शिश्यांचे पांय धुवन निमाणें जेवण घेतिल्लें. उपरांत राती कडेन ताका खुर्सार चडयलो. मॉन्डी थर्सडे. Christians around the world observe Maundy Thursday today, a holy day that remembers the Last Supper of Jesus Christ along with his disciples. Churches have special services including washing on the feet, just as Jesus washed the feet of his disciples to show that everyone should serve others with love and humility. This day is a part of the Holy Week that comes just before Good Friday and Easter Sunday. आमची पवित्र सभेक खुशालकायेचो दीस. आज आमची पवित्र सभा 3 मुखेल घडण्यो समोर उरता आनी त्यो म्हळ्यार याज्ञिकपणाचे स्थापनेचो दीस, प्रिती मोगाची आज्ञा आनी मिसाचे भेटेची स्थापणी. ह्यो 3 घडण्यो आमच्या क्रिस्ती भावार्थाच्यो एक माज आमी समोर उरला. म्हणटकूच ह्या घडण्यांचेर आमचो क्रिस्ती भावार्थ दवरलेलो आसा. खरीतपणी आज याज्ञिकपण आमी मनयतना आज जेजून याज्ञिकपण घडलेलो दीस. निमाणें जेवणार जेजून हें याज्ञिकपण घडलें आनी ह्या याज्ञिकपणा वरवीं आमची पवित्र सभा चडटा वाडटा. याज्ञिकां वरवीं आमकां मिसाची भेट पवित्र संस्कार आमकां फावो जातात. जेजू ह्या संवसारांत अवताराची राजीर जाता. हो आज आमी दीस खरीतपणी व्हडा मोगान आनी दबाज्यान मनयता. जेजून दुसरो आमकां सांगलें तें म्हळ्यार प्रिती मोगाची आज्ञा. जेजून जेवणा मेजा वेलो उठून आपल्या शिसाचे पांय धुले आनी मोग करपाची आज्ञा आमकां शिकयली. करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. होच मोग करूंक दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक जेजून उलो मारलो आनी हो आज मोगाचो दीस आमी समोर उरता.
बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.